बांधकाम क्षेत्रातली आघाडीची कंपनी राज हाऊसिंग डेव्हलपर यांच्यानी आपल्या कस्टमरांक लागून चॅनल पार्टनर मीट दवरलेली। आखय म्हापशा हांगा त्यांचं जे कंस्ट्रक्शन चालू आसा थंय ही मीट दवरलेली। हांव संदीप निगळे, मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ राज हाऊसिंग डेव्हलपमेंट प्रायवेट लिमिटेड। आयज आमचे हांगा चॅनल पार्टनर मीट हांगसर ऑर्गनायज केल्या राज हाऊसिंगान। आणि आमचो जो प्रोजेक्ट आसा राज रॉयल रेजिडेंसी हे प्रोजेक्ट आमचो आखय म्हापसा हांगसर सुरू आसा आणि त्या प्रोजेक्टाची म्हायती सगळ्यांक मेळची हेच्या खातीर ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा। राज हाऊसिंग 2004तल्यान कंस्ट्रक्शन बिजनेसान कार्यरत आसा। राज हाऊसिंगाची मोख आसा की कमीत कमी दरांत भितर बऱ्यांत बरें घर आमच्या गोंयकारांक आनी कस्टमरांक दिवपाचें ही मोख दवरून राज हाऊसिंग आपलें कंस्ट्रक्शनाचें काम करीत आसा। आतां मेरेन आमी 30 पेक्षा चड प्रोजेक्टाचें कंप्लिशन केल्लें आसा आणि जवळ जवळ 1200 फॅमिलीज राज हाऊसिंगा कडेन आपलो संबंध जोडून आसात। आणि हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की राज रॉयल रेजिडेंसी हो निसर्गरम्य परिसरान आखय म्हापसा हांगसर हो प्रोजेक्ट आसा। ह्या प्रोजेक्टाक मुजरत भेट दियात आणि सगळ्या सुखसोयी ह्या प्रोजेक्टान आमी दिवपाचो प्रयत्न केला आणि तुमचें घर ह्या राज हाऊसिंगाच्या राज रॉयल प्रोजेक्टान आसचें अशी आमची बी इच्छा आसा। मुजरत तुमी ह्या प्रोजेक्टाक भेट दियात आणि आपलें घर हांगसर बूक करात। आयज जिजस मारी तुजे इगोर्जीन नुवें आमी मायदूस पब्रीस सायबिणीची परब समारंभता। आयचो विशय आसलो अंकवार मारीची शेगुडी जीन दुबल्यांक बरवसाचें कीन। जायत्या लोकांनी आयज मिसान वांटो घेतलो आनी तशेंच सायबिणीचें दर्शन घेतलां। मायन पॉप सायबिणीचे मजतीन सगळे देण्यानी आनी कुरपेन तुमकां बरोवंक आमी जाणा ह्या वर्साक आमी माय पॉप सायबिणीचे इग्रोज केन्ना जातले काय म्हण आशून आशेतालीं तिचेच मजतीन आमी नवी गोरजेक कितें भाशेन पावल मारलां। आमी मारे भाशेन तर निर्मळ पवित्र जिवीत जयलें जाल्यार आमकांय देवा मुखार कृपा मेळटली। आमकांय बी आमच्या जिवितान हे बरवसाचें किरण उदेतलें। ग्राउंडाचेर हांगा नागेशी 100वी PS रामानी डॉक्टर रामानीची मॅरेथॉन जाली। तातूंत दोतोर स्वता 80 वर्साच्या एजीर सुमार 21 किलोमिटर मॅरेथॉन धांवलो। त्याच बरोबर भायले देशांतले केनिया रशिया ह्या कंट्रींतले लोक हांगासर आयिल्ले। खुशी जाता म्हजी 100वी मॅरेथॉन म्हजी 100वी दौड पळय म्हणटा आमी ते बरे भशेन खूब सुखान जाली आणि गेली आता 25-30 वर्सां कमीत कमी हांव जे धडपडटा म्हजें आरोग्य बरें दवरपाक आनी लोकांक एक मॅसेज दिवपाक की आरोग्य कशें बरें दवरप त्या दृश्टीन हें म्हजी 100 मॅरेथॉन म्हाका खूब सक्सेसफूल दिसता। आनी ह्या मॅरेथॉन बरोबरूच म्हणजे आतां सगळें बरे भशेन जाल्लें आसना म्हजें वयूय 80 वर्स जालो। आय एम गोईंग टू रिटायर फ्रॉम ऑफिशियल मॅरेथॉन पूण हांव म्हजें धांवप हें चालू दवरतलो। मॅरेथॉनूय चालू उरतली सगळें चालू उरतलें पूण फक्त आय वील नॉट पार्टिसिपेट इन ऑफिशियल मॅरेथॉन एनीमोर। गोवन वार्ता दिवाळी अंकाचे पुस्तकाचे उक्तावण झाले। या उक्तावणाक ASCचे व्हायस चेअरमॅन राजेंद्र तार यांची उपस्थिती असली। दिवाळी अंक परिपूर्ण व्हावा
त्याच्यात राजकीय विषय यावे, त्याच्यात वैचारिक विषय यावे, त्याच्यात पर्यावरण विषयक काही विषय यावे. परिसंवाद घेतलेले आहे. परिसंवाद म्हटलं की एकच विषय घेऊन त्याच्यात 10 लोक लिहितात. म्हणजे एकाचं हे मत असतं, एकाचं ते मत असतं, एकाचं तिसरंच मत असतं, खूप लोकांना न पटणारं चौथ्याचं मत असतं. म्हणजे ही सगळी मतं यावी आणि वेगवेगळं वैविध्य त्याच्यात यावं या अनुषंगानं 2 परिसंवाद घेतलेत, 1-2 दीर्घ लेख घेतलेत. कथा आहेत, जवळजवळ 10-11 कथा आहेत. कविता तर मला वाटतं यावेळेला आपण सर्वाधिक घेतल्या, म्हणजे 40हून जास्त कविता या दिवाळी अंकात समाविष्ट केलेल्या आहे. आणि त्याच्याशिवाय काही वेगळे विषय मांडलेले आहेत. खरेंच आज लेखकांचा सन्मान केला. लेखकांचा सन्मान ही खूप बरी गजाल आसा. आणि जेन्ना स्पर्धा जाता, सांगल्यार स्पर्धा जाता तेन्ना साहित्याक वाव मेळटा आनी बरें साहित्य निर्मिणी जाता आणि खूप ही बरी गजाल आसा. साहित्याचं जीवनामध्ये स्थान काय याचं उत्तर इथं मिळालेलं आहे. साहित्य आणि जीवन या 2 भिन्न गोष्टी नसून त्या एकमेकाशी अशा संलग्न गोष्टी आहेत. जीवन जगण्याची जी सरणी आहे आणि मूल्यविवेक जो आहे तो जेव्हा शब्दातून व्यक्त होतो तेव्हा त्याचं साहित्यात रूपांतर होतं आणि त्याचंच एक शाश्वत मूल्य आपण जपत आलेलो आहोत. विज्युअली चड पानां एडवर्टिजमेंटची दिसची न्ही, कित्याक तातूंत खूप मॅटर आसा. एक ल्हान स्ट्रीप कलरफूल घालच्यो तांकां, कित्याक हांव जरी त्यात पळयता, हांव म्हजे कडेन कोणी जेन्ना मागता एडवर्टीज, अरे नांव घालना गे, एक लायन घाल, त्यो नांवूच घालना गा, तुमकां दिवपा जाय न्ही, बरें कामाक आसा न्ही. सो अशे तरेन जर तुमी अप्रोच डेव्हलप करत ह्या सगळ्या डोनरा कडेन, आय थिंक दे वील शुअरली एक्सेप्ट दिस फॉर अ गूड कॉज. आनी ताका लागून जेन्ना तो आमकां हातान पडटा आनी आमी जेन्ना चाळटा पयलें, अरे हो वाचपाक जाय, नाजाल्यार कितें जाता खुबशे हातून एडवर्टिजमेंट चड आसा हांगा, कितें हातून मात पयलीं विज्युअली हे कमी पडटा इफेक्ट. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.